मातेवाचे सुवार्थेंत जेजूची बास कितली शीदागी तितलीच मोवाळ आणि सळगेची. मातेव आपले सुवार्थेंत आपली बास बहु आपुरबायेन बॅलन्स वा समतोलित करता. एकडच्यान तीक्ष्ण शिकोवन तर आनी एकडच्यान बहु बुजवणे बरीत शिकोवन. मातेवाचो जेजू सुवार्थेंत एकडच्यान आपणाक बापा लागीं आसची मोगा सळगी व्यक्त करता तर आनी एकडच्यान आमी बापा संगी असलेच सळगेन आसाव म्हणलें सत दाखोवन दिता. जेजू न्हू म्हजो बाप, म्हजो सर्गीचो बाप म्हणचें वा तुमचो बाप वा आमचो बाप म्हणून आपल्या बापा विशीं उलोवचें बाप कसलो म्हणलें कळीत करता वा बापाचो हुस्क्याचो आनी मोवाळी मनोभाव दांबून सांगता. क्रिस्ता पाटलाव्याचें जिवीत बापा संगी सळगेच्या संबंदांतावनूच वाळटा म्हणयेत. ही सळगी उपराटूंक करची न्हय, बगार बापाक आनी ताच्या काकुळतीक आनीकी चड चिडकूंक करची. बापाची आमकां जेजून दिल्ली जानकारी एकडच्यान आनीकी चड आमकां ताचे संगी संबंदांत लागशिल्ली आनी धैर्यादीक करता तर आनी एकडच्यान आमच्या दिसपडत्या जिवितांत ताचो बळादीक हात आमचेर आसा देखून आमकां धैर्यादीक करता. ह्या सर्व मोदे जेजूक चड लागीं जावच्यान बापाक चड लागीं जावची आनी मानवोवची सावी आसा म्हूण सुवार्ता शिकयता आनी सुचयता.